आयतारा दिल्ली रेल्वे स्टेशनावेल्यान गोंयांत धाडिल्ले 514 किल गायेचें मांस कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जप्त केल्लें. सुमार 1,54,000 रुपयांचें मांस जप्त केल्लें. मांसाची डिलिव्हरी घेवपाक आयिल्ल्या कर्नाटकच्या फयज अहमद म्हणटा ताका पुलिशेन अटकूय केल्ली. पार्सल धाडटना खोटे डॉक्युमेंट लायिल्ले. मांस अनहायजेनीक आशिल्ल्यान रेल्वे पुलिसांनी कारवाय केली. हे कारवाये खातीर केसरिया हिंदू वाहिनीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव झान PI सुनील गुदालाराचो मंगळारा भोवमान केलो. ही बीफ माफिया जी आसा बीफ माफिया तेंच्यांनी रस्त्या वयले हाडपाचें बंद केलें, रूट बंद केले. जे पयलीं हाडटाले मोल्याच्यान, केरीच्यान आनी कारवारच्यान किंवा आंबोली घाटांतल्यान थंयसरल्यान तेंच्यांनी गाडयो बंद केल्यो आनी आतां तेंच्यांनी नवे रूट धरले बाय ट्रेन ते हाडूंक लागले. हांव धन्यवाद म्हणटा PI सुनील गौड सराक. तेंच्यांनी हांगासर आपली म्हणजे चातुर्ता दाखोवन आनी थंयसर वचोन तेंच्यांनी ते ओपन करून तेन्ना चॅक केलो जाल्यार तांकां कळोन येयलें की दीस इज अनहायजिनीक बोवायन काव मीट जे इल्लिगली खंयच्यान तरी हाडटा. पूण तेंचे कडेन जे बील आसता पळय बिलाचेर बरयल्लें आसा दीस इज चिकन मीट फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू गोवा. आतां म्हाका एक सांगा, चिकन आमी दिल्लीच्यान हांगासर हाडटले 514 किलो चिकन हांगासर गोंयांत मेळना. चिकन मीट हे दाखयता आनी हांगासर हाडटा ही बोवायन मीट काव बीफ मीट. जे आनी बाकीचे जे हे बीफ माफिया आसा तेंच्यांनी जे नवे गाडयो स्टार्ट केल्ले आसा न्यू नंबर घेवन न्यू रूट घेवन तेजेर सुद्दां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा आनी व्हेरी सून वी वील वर्क ऑन दॅट ऑल्सो. आनी आमी तुमकां पयलींच वॉर्न करता, ज्या जाग्यार दिसतले ज्या जाग्यार मेळटले फोडून उडयतले. चॅलेंज मारून सांगता, वॉर्निंग दिवन सांगता, फोडून उडयतले. आमकां गोंयान हांगासर ही गौ माताची भुमी हांगासर गौ मांस बॅन आसा आनी बॅनूच रावूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.